विकास जो म्हणटात विश्वजीत बाब, म्हाका एक गजाल कळना की म्युनिसिपालिटीक आमी सकाळच्यान डिस्कशन करतात जे प्रत्येक नगराध्यक्षाची एकच कंप्लेन आसा की आमकां डेव्हलपमेंटाक कांय स्कोपूच ना, आमचे रायट्स कमी आसात, आमकां फंड्स कमी मेळटात, आमचो ऑक्ट्रॉय आशिल्लो तो पसून सरकारान काडून घेतलो, फंड एलोकेशन कमी आसा आनी आमकां डेव्हलपमेंटाचे सगळे पयलीं परेश जोशी सांगताले की इलेक्ट्रिसिटीची हे पसून आशिल्ले त्यो गजाली पसून आमचे कडच्यान काडून घेतल्यो, लायट दिवपाची बी सगळी. मुख्य म्हणजे कितें जाला, आयज प्रत्येक राज्यान तुम्ही जे उल्लेख केला, राइट्स ऑफ म्युनिसिपॅलिटी, राइट्स ऑफ पंचायत, लिव्हिंग असाइड ऑल दीज इश्यूज, दीज आर इरेलेवंट इन टुडेज टायम्स. आमी जर त्यो गोष्टी करून बसलो की म्युनिसिपॅलिटीक राइट्स कितें दिवपाचे, तांकां पयशे दिले तरी बी कमी पडटले फॉर डेव्हलपमेंट. आयज तुम्ही वाळपयचें उदाहरण घ्या. वाळपय म्युनिसिपॅलिटी सगळ्यात गरीब म्युनिसिपॅलिटी, इनकम इज एब्सोल्युटली सो लो की थंय आमकां सॅलरी दिवपाक पयशे नासता. आणि त्याच बरोबर मुख्यमंत्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान जाय तशे प्रकल्प आमी घेतले आनी खूब सुदारणा केली. एक लायफस्टायल गरीबाक बी एक लायफस्टायल चेंज जाय. गरीबाक बी रस्ते तशेंच कोण करूं ना, इतल्या वर्सां 15 वर्सां थंय कोण पळयना म्युनिसिपॅलिटीन. काय अशे वाडे आसा खंय रस्तेच नाशिल्ल्यो आनी तेजे अर्थ ना की लोक तसोच रावूं शकता. आतां बिचोलीची उदाहरण दिता हांव, वास्कोचें हांव मागीर सांगता, पूण बिचोलीचें जर तुमी पळोवंक गेल्यार 10 वर्सां आतां रुलींग पॅनल आसा. त्या रुलींग पॅनलान सुडांतल्यान काय गोश्टी हाडपाचो प्रयत्न केलो, मार्केट कॉम्प्लेक्स, पण हाफ हॅझर्ड. लोक आयज पळयता की इवन कावन्सिलाचेर लोकांचो लक्ष आसता. स्वताचो डेव्हलपमेंट जाता काय गांवचो डेव्हलपमेंट जाता, काय कावन्सिल स्वताची उदरगत करून घेता हेजेर लक्ष व्यवस्थीत लोक दवरता. आयज बिचोली गेल्यार थंय रस्त्या पासून काय ना. आतां दुसरी गोश्ट तुमी म्हणटा, आयज परेशान सांगल्या प्रमाणे की जेन्ना विरोधी पक्ष सत्तेर आसले, विरोधी पक्षाक संदी आसली की प्रत्येक मतदारसंघान काय रुरल एरियान काय ना काय प्रकल्प घेवन लोकांकडे फुडें व्हरपाक, म्हणजे लोकांक एक विश्वास आसपाचो की बाबा हे काय ना काय करूं शकता. खंयचोच असो एक उदाहरण त्यांनी आयज बिचोली सत्तरी तालुक्याचोच उलयता हांव की बिचोली सत्तरी तालुक्यान आयज वाळपय जो विकास जाला, जे प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री असताना साखळी रवींद्र भवन सारक्यो गोश्टी आयल्यो, आयज स्विमींग पूलचो प्रोजेक्ट येता, ते मिडल क्लास लोक खूब रावता वाळपय म्युनिसिपॅलिटी. पण ती तुमचे सत्ता आसा म्हणून जाली, सत्ता ना, सत्ता ना. मनोहर पर्रीकराक संदी असली, मनोहर पर्रीकराचो आमदार असलो. मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्षाचो नेतो नाशिल्लो तेन्ना, मुख्यमंत्री असले. मुख्यमंत्री असताना बी थंय विकास जावंक ना. म्हाजो स्पश्ट आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यार आसा की तुमी जेन्ना मुख्यमंत्री असले, तुमी एक दाखोवन दिवंक जाय आसलें. चडांत चड मतदान श्रीपाद नायकाक निवडून हाडपाक बिचोली आनी सत्तरीच्यान येताल्यो, आनी तरी बी इन रिटर्न गावलें कितें लोकांक. सो व्हॉट आर यू क्लेमिंग दॅट इट इज एंड ऑफ पर्रीकारच्या? आय नो इट इज नॉट एंड ऑफ एनीबडी. वेन पीपल गिव अ मॅन्डेट, it is up to us to perform, and I am assuring you within 6 months we will make efforts through the Chief Minister to see that we are able to transform Bicholim. I am not saying that you can create miracles, but त्याच बरोबर थंय तुम्ही आयज सतीश गांवकरच्या स्वताच्या वाड्यान वचा, पयर महिला म्हाका म्हणटली एक नोकरी ना, एक रस्तो सारको ना. बट कावन्सिलर खंय नोकरी दिवपाक शकना ना. तेच तुम्ही पयर म्हणटा, आतां म्हणटाले की विकास, हे विकास जसो मनीस पळयता त्या कावन्सिलरच्या माध्यमान तो पळयता. बाबा तो आतां हांव थंय विश्वजीत राणे म्हणून थंय आसा, हांव कोणाचे आदार आसा थंय, आदाराचे थंय दोग जाण म्हाका मदत करता, एक सभापती आनी मुख्यमंत्री. आयज मुख्यमंत्री म्हाका जाय तसो तेंको दिता, जाय तशें म्हाका फ्रिडम दिल्लें आसा कामां त्या परिसरान करपाक आनी काँग्रेस पक्ष मजबूत करपाक. हांव इंडिपेंडंट आसलो तरी बी काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजो तेंको आसलो. पूण आयज थंय तुमी गेल्यार त्या कावन्सिलरच्या माध्यमांतल्यान ते पळयता, तो कावन्सिलर विश्वजीत राणेक लागीं असलो तर आपूण विश्वजीत राणे कडेन अप्रोच जावं शकता, आमची कामां जावं शकता. 10 वर्सां काडली आनी 10 वर्सां कोणाक काडपाक पासियेंस ना. आनी त्याच बरोबर सरकार असताना जेन्ना विकास मुख्यमंत्री करिना, सरकार नासतना आश्वासन दिवन कोण पळयता त्यो आश्वासनां. ओके, आमी एक काम करया. परेश एकच मिनिट, हांगा वासुदेव देशप्रभू लायनीचेर आसात. वासुदेव देशप्रभून सकाळ फुडें आमकां सांगिल्ली. डॉक्टर तुमी लायनीचेर आसात न्हय? Yes, I am online. या आमच्या हांगा स्टुडिओ भितर विश्वजीत राणे आसात आनी नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू आसात. त्या बरोबर आमचे चीफ एडिटर जे गुरुदास सावळ आसात तेय बी आसात. डॉक्टर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. डॉक्टर व्हेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो. तुम्ही सांगितले की सांजचो यू आर व्हेरी टायर्ड इन द मॉर्निंग, सांजेक सगळी पोझिशन कितें म्हणटी सांगता म्हणून. व्हॉट इज द पोझिशन नाव? Position is good. We are confident of forming the next council. Okay, but how are you managing it? Because you have a fractured mandate there. No, that is right. People of Pedne have just returned half of my candidates. Half of the candidates have been rejected by the Pedne town. Okay, in such circumstances, one option is to remain in the opposition as a Saksham opposition with an experienced opposition like ours. Otherwise, one of the other councillors should join us.
because today's position is it's a council of 9 councillors, not 10 councillors. Yeah. And the majority line to be drawn is 5 and not 6. So I think I should be confident enough to garner that 5 or for that matter even 6 people. सो तुमचे 4 काउन्सिलर वेचून आयल्यात, तुमकां आनी एक जाय बरोबर. Yes. आणि थंय तुमचे कडेन 2 इंडिपेंडंट आसा, त्या 2 इंडिपेंडंटलो एकट्याचो कोणाचो तरी तुमकां सपोर्ट घेवचोच पडटलो अशी परिस्थिती आसा. No, that is right. या बट त्याच बरोबर परिस्थिती अशी आसा डॉक्टर की सद्याक सरकाराचो सपोर्ट, सरकार पक्षांतल्या लोकांचो सपोर्ट घेतल्या शिवाय कांय गजाली जावपाक शकनात. Yes. अशी परिस्थिती आसा. थंय बाबू आजगांवकाराचो फाल्यांचो मतदारसंघ पेडणे, Right. दारगळी असलो तरी तो तांचे कडेन वतलो. Right. आणि ह्या वटच्यान आमचे कडेन स्टुडिओ भितर विश्वजीत राणे आसात, Yeah. जे सांगतात की आता आपूण वाळपयच्यान दिवचलच्यान पेडण्या भितर पावतलो. Yeah, he is most welcome. He is most welcome. सो विश्वजीत बाब तुमची हे कितें आसा हांगा? म्हणजे आय एम नॉट एनी नेगोशिएटिंग ऑर एनीथिंग. It's not the No, I know negotiating part Mr. of it. Deshmukh. No, Vishwajit Bab is saying something. I know Doctor, Baba 1 minute. for a long, long time. Baba wants to say something. No. Yeah. Mr. Deshmukh is very well known to my family. Yeah. People like him are required. I am not talking across. I am talking across political lines. I जसे दिगंबर कामत आमकां सगळ्यांक खूपशे इवन विरोधी पक्ष. I'm not hearing him, huh? Oh, you can't hear him? No. No, I was saying that you are very well known to us for last so many years. Yes. And across party lines, people like you are required. Hello? You know, people like you are required to be in positions. Because Hello? Doctor, I will repeat it. Don't worry. Yeah. मुख्य म्हणजे किती असं? Hello. No. There is some line problem. Hello. There is Yes. some line problem. You can hear? Yeah, now I can hear. Yeah. People like him are required in running a council. Educated people also are required. People who understand what is required because they are in a better position to get work done from the government. Yeah. And I do believe that he has done a fairly good job very good job when he was chairperson earlier. I have known him. I was much younger then. पण आयज तसले लोक जाय जे कितें कामां करू शकता. त्याच बरोबर पक्ष न पळयता, आय एम टॉकिंग अक्रॉस पार्टी लायन्स, इज दॅट वी नीड टू सी दॅट देर आर गुड पीपल एवरीवेअर. आणि आयज तुमकां सांगू शकता, आयज मनीस कसो आसता. I've lost you. Hello. Yes, I've lost you again. I'm getting the signal now. Yeah, there is some problem with Some signal. problem is I'm in Just my okay. big house and in some places I don't get signal. त्यांचे सारखे लोक बी जाय जे कितें बरें कितें घडू शकता लोकां खातीर. आनी ते पेडण्याच्या राजकारणांत खूब वर्सां आसा. आनी म्हाका दिसता ते कितें बरें करतले. आनी त्याच बरोबर आयज तुम्ही उल्लेख केला हांव पेडण्या वचूंक जाय. पेडणे म्हणजे कितें इज अ सोशल वर्कर. गो एंड हेल्प द पीपल. कारण ते पेडण्याचो लोक, सत्तरेचो लोक इज अ कॉमन नेचर. आय एम टॉकिंग द नेचर ऑफ द पीपल. आयज म्हाका त्या सिओली गेल्लो हांव. सिओलीच्यान हांवें काम चालू केलें. मुख्यमंत्र्यान सांगलां थंय लक्ष दी म्हणून त्या मतदारसंघात. आनी कांय हरकत ना. मंत्री असल्या कारणान, पक्ष असल्या कारणान पक्षाच्या माध्यमांतल्यान तूं वचून कितें तरी करूं शकता लोकां खातीर. आमचे खाते आसा त्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान कितें विकास आमी करूं शकता. करपाक कांय हरकत ना. पूण आयज पंचायत इलेक्शन आयलें काय म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आयलें, आमदारा कडल्यान कशी अपेक्षा आसता त्याच तरेन म्युन्सिपल कावन्सिलर कडेन तशीच अपेक्षा लोकांची जाल्ली आसा. So it is health minister plus a doctor can make a good combination in Pedne. Let's hope so. Yeah. Okay, doctor. Thank you very much, and all the best to you, doctor. Thank you. या थँक्यू व्हेरी मच. हांगा मुखार वतना पेडणेच्या बाबतींत आमचे कडेन आमचे चीफ एडिटर आसात गुरुदास सावळ स्टुडिओ भितर. सावळ त्या वटच्यातल्यान आसा न्ही अवेलेबल? हॅलो. येस, सावळ स्वता पेडणेचे आनी खूब वर्सां जाली पत्रकारिते भितर आसात. गोंयचे एक नामनेचे राजकीय विश्लेशक म्हणून तांकां वळखतात. सावळ, एक पयलें पेडणेचेर थोडेशें भाश्य आनी ताजे नंतर आख्खें गोंयचें जें चित्र आसा ताजेर वॉट इज युअर कमेंट? पेडण्याचे जी पण निवडणूक जाल्या तातूंत स्थानीक आमदार खंयच नाशिल्लो आनी हे सकाळी डॉक्टर देशप्रभूनय मान्य केलां. म्हणटकनी स्थानीक राजकारणी दुसरे आमचे पेडण्याचे आमदार आसात दयानंद सोपटे, तांणी हातूंत कांय भाग घेवंक ना. त्यामुळे डॉक्टर देशप्रभूचे जे चौगजाण निवडून आयल्यात, पण ताका तशें राजकीय म्हत्व ना. कळ्ळें न्ही? बाबून जर तातूंत लक्ष घातलेलें तर कदाचित तें चित्र बदलपाचें. आतां बाबूचो ताका सपोर्ट आसतलो, सोपटे सपोर्ट आसलो, आनी आतांच जे आमचे जे भलायकी मंत्री पळय आहा ताणें ताका सपोर्ट दिवपाचो केला. त्यामुळे म्हाका दिसता की पेडण्याची जी फुडली नगरपालिका आसतली फुडलीं 5 वर्सां ती डॉक्टर देशप्रभूच्या नेतृत्वा खाला बरें काम करतलें म्हाका दिसता. आनी थंय बाकी आनी कोण थंय हस्तक्षेप करचे ना. ओके. गोंयच्या रिजल्टा विशीं कितें दिसता? गोंयचो पळय रिजल्ट जो आसा न्ही, काही लोक म्हणटात की ही सेमी फायनल म्हणून फुडल्या विधानसभा निवडणुकेची.
ओके. आता जवळजवळ 1.5 वर्सान आमची निवडणूक जावपाची आसा. क्वार्टर फायनल वाळपई भितर जाल्ली. हय, वाळपय कितें आहा, वाळपय जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना बाबा आनी प्रतापसिंह राणे ह्या दोगां शिवाय आतां कांय चलचेच ना. त्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीत तेंचे ते 10 लोक आयले आसत तर तातूंत व्हडलेशें कांय म्हत्वाचें न्ही. म्हत्वाची गोश्ट आहा ती बिचोले. सतीश गांवकार सारको एक मनीस जो फाटले 15 वर्सां नगरसेवक आसलो आनी फाटलीं 10 वर्सां तो नगराध्यक्ष आसलो. अशा मनशाक बाबान थंय 2 दीस गेलो, एक 3 मतदारसंघांत 3 वॉर्डांत तांणी थंय प्रचार केलो आनी ताजे तिगय जे आसले पळय मेन म्हणजे सतीश गांवकर, ताजी बायल आनी ताचो आनी एक कॅन्डिडेट, ह्या तिगांयक तांणी उडोवपाचें काम केलें. म्हणजे बाबाची थंय कितली हें आसा तें दिसून येता. पण ऑल गोवा लेवलचें हें लागू जायना. तुमी आतां मडगांव पळयशात न्ही तर मडगांव CM आसात थंय आनी CMा पेक्षा चड जे वॉर्ड्स मेळ्ळ्यात पळय ते विजय सरदेसायाक मेळ्ळ्यात. दोगूय काँग्रेसचेच. बरोबर. हीच गजाल वास्को जाली म्हणजे मुरगांव म्युनिसिपालिटीन जाल्या. थंय मंत्री आसात आनी BJPचो आमदार आहा. थंय मदीं मिकीन जें कितें केल्लें पळय आनी आमचे दुजे फिलिपान हे सगळे गोंयकारांनी आनी सगळ्या जगान खबर आहा. पूण इतलें आसून सुद्दां थंय तांचे जवळ पॅनल थंय आयिल्ले आहा दोगांयचे. आनी म्हाका दिसता की दोगूय जाण ते एक जावन म्हणजे BJP आनी NCP ते वास्को म्युनिसिपालिटी जे आहा पळय ते चलयतले. आनी आतां आमचे जे मंत्री आसात पळय ताजी बायल ते निवडून आयल्या आनी मुरगांव म्युनिसिपालिटी ही बायलां खातीर नगराध्यक्षपद राखीव आसा. म्हणजे त्यांची जी मिसेस डिसोजा आसा पळय ती बहुतेक तांची नगराध्यक्ष जातली. नॅनी डिसोजा आहे. आतां मडगांवाचो प्रश्न पळय आहा न्ही थंय आतां विजय सरदेसाय मतां लोकांनी कित्याक घातली म्हाका कळना. जेन्ना आमी म्हणटा की विकासा खातीर मतां घातली आसत जाल्यार विजय सरदेसाय सद्या तसो काय रुलींग ग्रुपान ना न्ही. आनी CMाक तो जरी काँग्रेसचो आसलो तरी ताजो ते वेगळे नाल्यार तो CMान दोगे एक जण जातले असले ते. आनी मडगांवांत सगळ्यान चड प्रचार जाल्लो. सगळ्यान चड प्रचार जालो पळय आमची लोक समिती आशिल्ली. लोक समितीन सगळो प्रचार खूब केल्लो. BJPन दामू नायकान खूब प्रचार केल्लो आनी पण ताजो कांय फायदो जालो ना. लोकांनी विजय सरदेसाय निवडून दिलो. हांवें अशें दिसता की फक्त हांगा उदरगत किंवा विकासाचो प्रश्न ना. वैयक्तीक जो करिश्मा आहा पळय ताजे सावळ एकूच मिनिट होल्ड ऑन कर. तूं मडगांवचें उलयता म्हणून अरविंद टेंगसे मडगांवच्यान आमचे बरोबर लायनीचेर आसा. आनी अरविंद तुवें आयकलां न्ही सावळान कितें सांगलें तें? हॅलो, म्हाका थोडेशी तूं सांगात. ना अरविंद सावळान इतलेंच सांगलां की विश्वजीत राणे आमचे बरोबर स्टुडियोंत आनी ते म्हणटात की डेव्हलपमेंटा खातीर लोकांनी सगळे त्या वटच्यान काँग्रेसीक वोट दिलें. सावळ म्हणटा जाल्यार फातोड्ड्यां भितर विजय सरदेसाय पावरां भितर ना जाल्यार ताज्या पॅनलाक कित्याक निवडून दिलें. सो इट इज नॉट जस्ट डेव्हलपमेंटल वर्क बट इट इज बेसिकली ऑल्सो पर्सनल चेरिस्मा समटायम्स विच वर्क्स. वॉट इज इट इन मडगांव? मडगांवात साधारण आतापर्यंत जितले निवडून जे बहुतेक जे 14 नवे नगरसेवक जे निवडून आयिल्ले आसात 20तले 14 नवे नगरसेवक निवडून आयिल्ले आसात पहिल्याच फावट. त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांचे एकच म्हणणें आसा की फाटल्या नगरसेवकांनी वार्डाक काम केलें ना अशें न्ही पूण मडगांवाक जो कचऱ्याचो प्रश्न जाल्लो आसा तो सॉल्व करपाक फाटल्या 5 ते 6 वर्सांक अपयश आयिल्लें आसा. सो लोकांक अशें दिसता की आमी नवी येवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकतले काय कितें. सो ताका लागून विजय सरदेसायाच्या पॅनला भितर आनी विजय सरदेसाया भितर लोकांनी कॉन्फिडन्स दाखयलो. हय अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण बहुतेक जे निवडून आयल्यात पर्टिक्युलरली तेणी फाटल्या खंयच्याच नगरसेवकाक दोश दिलो ना. तेणी प्रत्येकान सांगलां की फाटल्या नगरसेवकान काम केलांच. ओके. बारीक कामां केल्यांतच पूण कचऱ्याचो प्रश्न आनी हेजो जो प्रश्न मडगांवांत गंभीर जायत चल्लो आसा आनी जेजेर गेल्ले 5-6 वर्सां कांयच उपाय जाल्लो ना तेजे कडेन लोक पळयतात अशें बहुतेक जे नवे निवडून आयल्यात तेंचे म्हणणें आसा. ओके अरविंद, वता एकूच गजाल सांग. आतां मडगांवांत फायनल कोणाचें पॅनल जातलें कितें जातलें हाजेर कितें डिसिजन जालां फायनल? न्ही आतां कांय वेळ पयलीं काँग्रेसचे सरचिटणीस विजय सरदेसाय हांचे कडेन जेन्ना उलोवणी केली तेन्ना तेणी सांगलें की आमी सद्याक सगळे काँग्रेसीचे जे निवडून आयिल्ले आसात ते बसून एकठांय बसूनच तेजेर विचार करतले. ओके, अजून पर्यंत काय सांगना. आनी एक दुसरें जाल्लें आसा मडगांवां की 20 नगरसेवक फाटल्या जे नगरसेवक आशिल्ले तितले 7 नगरसेवक पराभूत जाल्ले आसात. 3 नगरसेवक परत विचून आयल्यात आनी 3 नगरसेवक गेल्ली निवडणूक जे हरिल्ले पयली नगरसेवक आशिल्ले ते अशे 3 नगरसेवक निवडून आयिल्ले आसात. ओके अरविंद, थँक्यू व्हेरी मच.